कितें जाता तें बरे भाशेन जावपाक मेवना बीजेपी सरकार येयले आनी विरेश सगळे लोकां पासवता आतां लोक तेका मुखार काडटा आनी फाटल्या दिसा आतां हो कितें म्हणटा ऑफिसांनी असो विश्वजीत राणे हो कितें म्हणटा ऑफिसांनी वचोन हें करूं जायना पर्सनली येवन हें करूं जाय जाल्यार विश्वजीत राणे गव्हर्मेंट ऑफिसर ज्या टायमार फाटले न्यूज पळयत जाल्यार तेज्यान करूं जाता म्हणजे कायदे तोडून जाताय तेंच्यान इलिगल करून जाता आतां कितले सांगतात रे आमचे सांगता कितले इलिगल चलता आनी सगळी गोंयाकूच चलता तेंच्यान इलिगल हें करून आपणा पाटये मनशांकूच जावं एक्स-MLA आसतना कितले कन्वर्शन जालोलें हांगा गोवा वेल्या जावं पिलार जावं दोंगरेर हें करूं जाता आमकां जाय सगळे कायदे गोंयकारां पयले भायल्या पयलीं न्हू म्हणजे तुमी म्हणटा कितें रुलिंगान आसा जाल्यार कितेंय करपाचें हय रुलिंगा आसा जाल्यार कितेंय करपाचें आतां बीजेपी चलयत कोण काँग्रेसाचे आहाय सगळे आतां एक म्हाका कोण आहा प्रमोद सावंत आहा एकलो बीजेपीचो दो आहा तेंच्या आहात 4-5 पयलो सोटी हा आमी मानताय पूण आतां बीजेपी गव्हर्मेंट चलयत कोण काँग्रेसाचे सगल्यांचेर कंप्लेन आहाय सगल्यांचेर क्रायम आहाय सगल्यांचेर हें आहाय ते सगळे भितर वयताय तेंची केस काबार जाताय कंप्लेन काबार जाताय आनी एक वर्स सोडून वताय सवतलो येतले आमचे कॉरेजमा दीस जेजू खुर्सार मारलेलो आमी पासियांस काडटाय सगल्या पासत आनी विरेश आमी धर्मा हें कोन्नाय आयज पळय पुर्तुगेज गव्हर्मेंटांनी इतलें केलें पूण आमकां कायदो दवरलो काम करपाक सगळे धर्मा पुर्तुगाला काम करताय लंडना काम करताय सगळे धर्मा मनीस तर दिसता तुका सरकार आतां हें पळय उपोशणाक तो बसला आमरण उपोशणाक सरकार तेजी मागणी आयकतलो दिसता तुका सरकार कसो आयकतलो आमचे आहाय पळय ते क्रिस्तांव आमदार आहाय पळय ते पयलीं जुरामेत घेताय देवळांनी जावं मस्जिदांनी हुर्सापड बांबोळे आनी काजिनो पळय काडटा म्हणल्यार 100 दिसांनी आतां पणजेचें पळय कितें जालें पळय ती आतां म्हणटा व्हडली इसांव जावंक आनी पळय आपूण कितें करता मागीर आनी कितें सांगतलो म्हणजे हे फकत आश्वासनां दिवपाचें आनी सगळे म्हाका दिसता सगळे बनावन काडपाचें आनी पयशे मोडून आनी लोकूय आमचो खूब चुकयता आनी मागीर लोक पळय घाण पडलेले पळय म्हणजे टॉयलेट आहा हिंगा आतां घाण वास येता दुसरी कंट्री वचत जाल्यार आमचे भाशेन कितले वास येवपाक इतली कॅपेसिटी आसूंक जाय न्हू आतां समज 5000 जागा आहा 5000 जाग्यां तर 500 लोक हाडून बोल्लो 500 बोंगले बोल्ले जाल्यार थिंगा स्पेस येतली ऑक्सिजन हूंय मेवतली झाड मारून काबार केली हें केलें तें केलें दुसरी कंट्रीनी युरोपा पळय ते उमकी स्पेस आसता तेंकां उमकी कॅपेसिटी आसता न्हू कॅपेसिटी प्रमाणे न्हू आतां कवशें उदक घालूंक जाय तेंच जाय न्हू तितून एक्स्ट्रा घाली जाल्यार ते भायर सरतले ते भाशेन घाण सगळी भायर सरता आनी आमकां ऑक्सिजन तो ते आतां गोंयांत तशें जाता म्हणटा तो हय केन्ना सोडी जाता बीजेपी येयलें जाल्यार आनी चड जाता बीजेपी गेले दिले काँग्रेसाचे तो दिसता 2027 गोंयकार उठ्ठल आनी चेंज करतलो गोंयकार उठ्ठले म्हणटाले कितें निवडून हाडटाय आनी जंप मारताय आनी रेजिनालाचें सांग तुका रेजिनालान कितें केलें सगलें म्हाका पर्सनली म्हाजो क्लोज फ्रेंड तो म्हाका म्हणूंक लागलो आमी पुर्तुगाला गेला पण TMC चूक जाली आनी ताका सांगलें पळय गुन्यांव बोगस माग आनी तूं आतां निवडून येतलो इंडिपेंडंट बसलो हांव म्हण म्हाका लागून बसलो आनी ताका एक सायबीण हाडून दिलें पुर्तुगाला सोडून नेगार गेले आनी बीजेपी जॉयन जालो तेजी आहा ती सायबीण पुर्तुगाला सोडी आमी आगोण करपाचें आमी उपास करपाचें म्हणूंक सोदता की चेंज कोत्ता लोक पूण लोक चेंज कोत्ताय हे पळयताय न्ही रे बेबेक खंय उडी मारता हय जेन्ना पळय रेजिनल ते पर्सनली ओपन हें कोत्ता तो म्हणटालो की तें बीजेपी ओहली तांती घेवन वयताले परेकार ओहलो तो ओहलो आतां हांवें तेका विचारलें जेन्ना बीजेपी आहली तेन्ना काम जायना आहली आतां जाता हेजे कडेन तुका दिसना विरेशा सारके आनीक आनी जाय मनीस पयलीं आमी खूब मानताले विरेशा हेका रेजिनाला आमचे विश्वास तुटलो आनी आतां पळय विजय सरदेसाय मेन प्रॉब्लेम जालो कितें विजयान हाडली ना ती पार्टी बीजेपी हें करून आनी आतां विजयाचेर फोट मारलो आतां रडोन कहलो फायदो विजय म्हाजो क्लोज फ्रेंड तर आयज गोंयकारांक उलो मारतलो तो हिंगा येवचें म्हणून हय गोंयकारां आमी सगळे सदां फेसबुकार हें कोत्ताय सगळे स्पेशल आमकां बरें दिसना तो खंयच्याय टायमार GMC येता खंयच्याय टायमार घरा कडेन येता म्हाजे पर्सनली हांव जाण आनी हांवें म्हाज्या फ्रेंडाचे आमची सातांत येता एनी टायम येता असले MLA आमी केन्ना पळोवना तर गोंयकार येतले सपोर्ट दिवपाक आयज येतले ओके चल बरें येयली म्हाज्या नजर आसतना पासून येयली कित्याक गोंयच्या लोकांक लागून हांव येयली एसटी बायल जावन हांव येयली कित्याक
आमकां गोंय राखपाक जाय. ह्या पाळ्या लोकांक आतां लोक बसलेले आहा हांगा. त्या त्यांच्या लोकांक सपोर्टाक लागून हांव सपोर्टाक हांव येयलेले आहा. म्हाज्यान प्रेशर आहा म्हाका सगळें आहा म्हाका पूण म्हाज्यान जायना आसतना म्हाका चेड्यान पावून गेलो. थँक्यू. व्हडलो चेड्यान हय तुका अजयान सांगलेलें येनाका म्हणून नाका म्हूण सांगलेलें म्हाका. आनीक आतां विरेश बोरकार जो हेका भोंवलेलो आहा आमरण उपोशणाक हय. तर तेजे बाबतींत तुमचें तो बसलोलो तेजे काल पळोवन व्हिडिओ पळोवन म्हाका दाखोवंक नासलो भुरग्यांनी. धाकट्या इस्कुलाच्या भुरग्यांनी म्हाका सांगलें येवन शेजाऱ्याच्या आमच्या आई तूं पप्पा आमचो पुलीस व्हरून हाडटा तेका दोगा जाणांक म्हणून विरेश बोरकाराक आनी तेका पळोवन म्हाका खूब वायट दिसलें. एमएलएक तिणी असो करपाचो न्हू. एमएलएक तिणी तसो करपाक बाकीच्या लोकांक गेले जाल्यार एमएलएचेर हात घालपाचो न्हू इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां आनी म्हाजे कडेन उलोवंक जायना आतां. तुजे चेड्याक केलो तेन्ना कशें दिसलें तुका? खूब वायट दिसलें कित्याक चिमला तळ्याक लागून तो 44 दीस बसलो पूण एकले बायलांनी ताका सोडूंक ना. बायलांच्या खातीर तेणी गांव राखलो आपलो तळें राखलें. कित्याक अभिमान म्हाका वाटटा की ते चिमलो गांवचो आनी चिमलो बायलांचो. दादल्यांक सोडून बायलो फुडें सरल्यो इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां आनी म्हाजे सांगूंक जाय आसा गांव आमच्या गोंयच्या लोकांक की तुमी तर आपलो गांव राखोंक फुडें सरत जाल्यार कितेंय जावंक शकता. आयज चिंबोलकारांक पळोवन आयज पांयचे लोक फुडें सरला. आयज मिराबागचे सांवड्डे. सो आमी एक लोकांक उदाहरण दिल्या की सत्यवादीन जर वसत जाल्यार आनी रायटान झगडत जाल्यार आमी कितेंय अचीव करूंक शकता. तर आमी पळयलें की बायलो चिंबलच्यो खास करून बायलो ज्यो फुडें हें करता आनी तेणी एक्चुअली एक धडो शिकयलो म्हणटा तो सरकाराक तेणी शिकयलो आनी आमी पांयांतल्यो बायलो पयल्यो ते तितल्योच चिंबलकारांच्या भाशेनूच तितल्योच हें करता. तर ह्या फुडें तुका दिसना हें आतां जातलें पळय तें एजिटेशन जातलें पळय तें बायलांचें जातलें म्हणून बायलां फुडें सारकी सोदतलें म्हणून? ऑफकोर्स न्हू. आनी बायलां जेन्ना फुडें सरता न्हू सरकार सदांच भिता आनी बायलांचो ज्यो ताकद आहा न्हू दादल्या मनशांक भिता आनी एक चड आतां पयल्या मिनिस्टर आतां बायलांक चड भिता. आनी आयज हांव कितें म्हणूंक सोदता बायलांची आतां तितली फुडें सरपाची. हें जर आमी आयज गोंय राखतले जाल्यार आमच्या बायलांच्या हातीन आहा. तागे फाटीं आमी दादले बायलां आमी फुडें रावपाचें. कितेंय ना खंयचो इश्यू जावं बायलांनी फुडाकार घेवपाचो आनी हें गोंय आमचें राखपाचें. तो एक टायम आसलेलो की आमी पळयताले की ते बायलो तितल्यो फुडें सरनासलेल्यो पूण आतां जेन्ना चिंबोलकारांक पळोवन चडश्यो बायलो आतां फुडें सरता लिडरशीप घेता. जशें रेगन आहा तो लिडरशीप घेता. तर ह्या फुडें जेन्ना लिडरशीप बायलांच्या मदें तयार जाता कितल्या पासून हें आसता इम्पॉर्टंट आसता गोंया खातीर? पळय बायलां जेन्ना फुडें सरता न्हू आनी सदांच लोक आमी बायलांक चड रिस्पेक्ट करता. एक आमी बायल म्हणल्यार एक आमची देवी. एक हिंदूच्या देवान आमची एक दुर्गा, क्रिश्चनाच्या देवान आमची एक सायबीण म्हणटा तुमची एक सायबीण. आनी आमी एक खबर आहा एक देवीचं रूप म्हणल्यार एक सदांच एक तिची आमी मान घालता आनी एक रिस्पेक्ट करता देवीक. सो जेन्ना एक बायल फुडें सरता तेन्ना कोण कांय करूंक शकना. तिचे फुडें आमकां मान केद्दा व्हडलो राक्षस जावं तेजे मान सदां फुडें घालचीच पडटलो. हो राणी जावं हो प्रमोद जावं कोणूय जावं ताका एक दीस बायलेच्या पांया कडेन मान घालचीच पडटली. तर आयज दिसता तुका सरकार झुकतलो म्हणून जेन्ना हो आतां आमदार आहा विरेश बोरकार हांगासर बसला तेजे हेल्थ मातशें बिगडटा सरकार झुकतलो दिसता वो तेणी आतां सद्याक तरी थ्रेटन केलां की ते आयज जायना जाल्यार मास हांगा स्ट्रायक हांगासर जातलें म्हणून. तो कशें पळयता तुमी? पळय विरेशान घेतला डिसिजन तेणी चिंतून घेतला आसतलें आनी जी तेणी उतरां उलयला ती तेणी स्वता उलोवंक ना ताका ती देवानूच भायर काडला. हांवें जेन्ना म्हणलेलें पळय आमचे सुसायड करतलो हांवें कितें उलयलें तें म्हाकाच खबर ना. ती देव उतरां काडटा की कितें जातलो विरेशीत आमचो देव पावतलो विरेशाक आनी हे पांयकार लोक जिखतले. टायम लागता बरे गजालीक सदांच टायम लागता. जशें तुमकां लागलो 44 दीस लागले पळय तेन्ना हांगासर बेगीनूय लागोंक शकता की गुड थिंग्स टेक टायम न्हू अशें म्हणटा. सो विरेश जिखतले आनी पांयकार आमी जिखतली विश्वासान देव म्हाका सांगता. आनी जी उतरां काडला विरेशान आपूण हंगर स्ट्रायक सारको कांयच खावचें ना उदीक न्हू पिवचें ना म्हटलेलें तेणें पूण डॉक्टरान सांगलां ताका उदीक ताका मातशें प्रॉब्लेम जाला न्हू पूण विरेश जिखतलो आमकां विश्वास आसा. आनी देव आमचो सायबीण आनी आमचो जेजस आहा न्हू सगळ्या वांगडा भिवपाची गरज ना. प्रमोदाक भिवपाची गरज आहा आमकां भिवपाची गरज ना. तर सरकाराक तुमी सारके तेन्ना एक लिसांव अशें शिकयलें तर दोडो शिकयलो एक्चुअली लिसांव दोडो शिकयलो तर तेच तयारीन येयलेले आहा तुमी? आम्ही बिलेंदर साठी राहले न्हू
म्हणून आमकां इतली देवान ताकद दिला आनी आमकां बांजीणकाराक ताकद दिला म्हण आमी आतां हेकाय हेल्प करचें म्हणून आयले हे पांयकारांक पांयकार तर आतां वयता थिंगा तुमकां आपयता चिंबलकारांक आपयता आमकां आमंत्रण करता म्हणून आमी ताकद आहा त्या प्रमाणे आमी शक्ती प्रमाणे आमी मातशी येता इतली ताकद ना तरी आमी ताकद दाखयता आमी आसा